वी आर वर्किंग ऑन 2 थिंग्स. एक हा की महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटान 2 ऑर्डर काढलेले. माझे पत्र ऑलरेडी कर्नाटकाच्या ईश्वरजी जे कर्नाटकाचे मंत्री आहा फॉरेस्ट मिनिस्टर त्यांच्याकडे काल ईमेल परत गेले ऑफिशियली आणि त्यांनी आमकां अश्युरन्स काय दसऱ्याचे फेस्टिवल डिप्लॉय जाता हत्ती आणि त्यांच्याच राज्यात चिकमंगळूर तांकां प्रॉब्लेम आहा, तुमकूर तांकां प्रॉब्लेम आहा त्यांच्या हत्ती. कारण एक हत्ती धरपाक 6 हत्ती हांव पुराय टीम आसता वेट दाट करपाक सगळे गोष्टी त्यांनी आमकां अश्युरन्स दिला. म्हाका खात्री आहा की कर्नाटक सरकार आमकां मदत करतले आणि ह्या तरेन बी फुडें अशे गोष्टी जाल्यात. आमकां ट्रायपार्टायट अग्रीमेंट देवेंद्रजी कडेन हांव वचपाचो. हांव कर्नाटकाचे फॉरेस्ट मिनिस्टर मायसेल्फ वी आर गोइंग टू मीट विथ हिम. त्यांचे फॉरेस्ट मिनिस्टर महाराष्ट्राचे आमी सगळे बसून ट्रायपार्टायट अग्रीमेंट म्हणजे एकमेकाच्या राज्याक सहकार आमचें ल्हान राज्य पूण आमी खंय तरी ह्या मदीं ह्या परिसरात महाराष्ट्र कर्नाटका गोवा हे रेस्क्यू सेंटर एलिफंट सेंटर हे करपाची गरज आहा. फुडाऱ्याक आमकां एकमेकाक आमी सहकार्य करपाक एक ट्रायपार्टायट अग्रीमेंटच्या माध्यमांतल्यान एक कोहेसिव्ह अशें सिस्टम एंड इकोसिस्टम जे काय आमी एकमेकाच्या राज्याक आमी सहकार्य आमी करूं शकता. हे गरजेची गोष्ट. कितलो वेळ लागतलो सर तेका? 2 तारखेक जावन ताबडतोब टीम धाडटा. ऑलरेडी उलयलें सिटीन येवपाक लागलो म्हणटा आनी प्रॉब्लेम जातलो म्हणून हांवें सगळीकडे ऑलरेडी आमी सगळीकडे आमी ऑलरेडी थंय कितें प्रॉब्लेम जाता थंय लक्ष घालून नवीन कुमार तांकां सांगलेलें आसा. पूण आमकां बेगिना बेगीन तेणी सांगलेलें आसा बिफोर दसरा करूं शकता काय दे आर वर्किंग आउट. तांकां ऑफिशियली मेल बी गेल्या आनी ते आमकां ते मदत करतले. महाराष्ट्र राज्यान बी तांकां विनंती केल्ली. आयज ते गोंयान ओमकार हत्ती आयला आनी हे इन्सिडंट्स जी आहा संख्या जी हत्तीची आहा देशान वाडपाक लागल्या. मध्य प्रदेशान बी वाडपाक लागल्या, ओरिसान बी वाडपाक लागल्या, महाराष्ट्रान वाडपाक लागल्या, दांडेली परिसरान वाडपाक लागल्या. दांडेली वाडल्यार गोंयान भितर सरतलोच म्हणून आमकां सगळ्यांक एकत्र येवन काम करचें पडटलें आनी आमी एकत्र येवन काम करतले. आणि जे लोक ओमकार हत्तीचो विशय सोडयताच.